नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बंजारा समाजाक काँग्रेस पक्ष सदांच मुखेल प्रवाहाच्यान पयस दवरपाक पळयता. प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातल्या कार्यावळींत काँग्रेस पक्षाचेर केले आरोप. वाशी आनी ठाण्यात उदरगतीच्या कामांचो केलो शुभारंभ आनी लोकार्पण. हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज जालें मतदान. 1000 उमेदवारांचो राजकीय फुडार ईव्हीएम मशीनात केलो मतदारांनी बंद. कोंबडी पालन क्षेत्रात नवे उद्योजक तयार करपा हेतान अखिल गोय पोल्ट्री फार्मर्स संघटनेन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय येवजणे खाला आयोजित कार्यावळीचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी केलें उक्तावण. शिगांव पाटील फार्मात गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड आणि कृषी खात्यान तेल ताड लागवड कार्यावळीचे केले आयोजन. छत्तीसगडातल्या बस्तर वाठारात सुरू असा नक्षलवाद्या आड कारवाय. ह्या वर्सा आता मेरेन 188 नक्षलवाद्यांक सोपोवपाक सुरक्षा दळाक मेळ्ळा यश. आणि आता खबरो विस्तारान. शेतकारांची तांक वाडोवपा खातीर सुरू केल्ल्या किसान सन्मान निधी येवजणेच्या फाटभुंयेर 9.4 कोटी शेतकारांक 20,000 कोटी रुपयांची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची 18वी खेप आयज भेटयली. तेच प्रमाण नमो शेतकरी महासन्मान निधी येवजणेची 5वी खेपय आयज प्रधानमंत्र्यांनी शेतकारांक भेटयली. ताचे वरवीं 2,000 कोटी रुपया शेतकार मेरेन पावयले. 1,920 कोटी रुपयांचो 7,500 येवजणे खातीर लागपी निधी शेतकी पायाभूत सुविधा येवजणे खाला वितरीत केलो. मुखेलमंत्री सौर कृषी वाहिनी येवजणे अंतर्गत महाराष्ट्रात वितरीत जावपी 3 मेगावॅट सौर उर्जा येवजणेचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी लोकार्पण जालें. ह्या वेळार माझी लाडकी बहिणीच्या लाभार्थ्यांचो भोवमानय जालो. बंजारा समाजाक काँग्रेस पक्ष सदांच मुखेल प्रवाहाच्यान पयस दवरपाक पळयता असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी वाशी हांगासर उलयतना काँग्रेसीचेर केलो. अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है. कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है. कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है. इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है. आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है. कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा. इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं. पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट किसका सपोर्ट मिल रहा है. जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं. इसलिए समय एक होने का है. हमारी एकता ही देश को बचाएगी. दिल्लीत सापडलेल्या घुवळी वगदांच्या प्रकरणात काँग्रेसीचो फुडारी घुसपल्ला. काँग्रेस पक्ष तरणाट्याक घुवळी वगदांच्या रेवाड्यात घुसपोवपाक सोदता असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी काँग्रेस पक्षाचेर केलो. अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला. कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है. हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है. हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्र भेटेर जगदंबेच्या देवळात वचून देवीचें दर्शन घेतलें. उपरांत संत सेवालाल आनी संत रामराव महाराज हांचेंय दर्शन घेतलें. हांच्या समाधीचें दर्शन घेतलें. बंजारा समाजाचे संत रामराव महाराज हांणी जगदंबा देवीच्या देवळाची स्थापना केल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ठाण्यात आयज इंटिग्रल मेट्रो रेल प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो आनी तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी लोकार्पणय केलें. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार माझी लाडकी बहिणी योजनेच्या लाभार्थ्यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याकडून उलोवपय केलें. दर्जा दिला आहे. ये केवल मराठी और महाराष्ट्र का ही सम्मान ऐसा नहीं है. ये उस परंपरा का सम्मान है
जिसने देश को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। मैं इसके लिए देश और दुनिया में मराठी बोलने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। हरियाणा विधानसभा वेंचणुकेच्या सगळ्या 90 सुवातां खातीर एकोड्या पावंड्यार आयज मतदान पुराय जालें। सांजे 5 मेरेन 61% मतदान जाल्लें। सकाळी 7 सुरू जाल्लें मतदान आयज सांजेर 6 वरां मेरेन चल्लें। साधारण 1031 उमेदवारांचो राजकीय फुडार आयज मतदारांनी मतपेटेत बंद केलो। राज्यांत 20,662 मतदान केंद्रां उबारिल्लीं। स्वतंत्र आणि निष्पक्ष मतदान जावपा खातीर मतदान केंद्राचेर वेबकास्टिंगा सयत सुरक्षेची व्यापक व्यवस्था केल्ल्याचे हरियाणाचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी पंकज अग्रवाल हांणी सांगलें। गोरवा सांबाळ खात्यान अखिल गोय पोल्ट्री फार्मर्स आणि ट्रेडर संघटनेच्या पालवान कोंबड्यो पालन क्षेत्रांत नवे उद्देजक तयार करपा हेतान फोंड्या खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय येवजणे खाला ही कार्यावळ जाली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार गोरवा सांबाळ खात्याचे संचालक डॉ नितीन नायक, वखदा आनी अन्न प्रशासनाच्यो संचालक डॉ श्वेता देसाय, अखिल गोय पोल्ट्री आनी ट्रेडर संघटनेचे अध्यक्ष जयकृष्ण नायक हाजीर आशिल्ले। संस्थेचे पदाधिकारी, वांगडी आनी व्यावसायिक ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या कन्सेप्टाच्या सकयल बाब जयकृष्ण नायक हांणी तुमकां एक्सप्लेन केलें की ह्या बिझनेसान कितलें पोटेन्शियल आहा तें आनी ह्या बिझनेसान कशा पद्दतीन आमी इनकम करपाक शकता। एक म्हणजे जेका आमी म्हणटा की पोल्ट्री बर्ड, चिकन जे आमी कोंबडी खाता ती कोंबडी डायरेक्ट, आनी सेकंड वन इज एग्स म्हणजे डेलीची रिक्वायरमेंट कितली। तो आत्ता जे चिकनाची रिक्वायरमेंट सांगतालो ही बी अंदाजान आणि एग्साची रिक्वायरमेंट सांगतालो पळय ती अंदाजान, पण आमी जर एक्चुअली पळयत जाल्यार क्रोर्स ऑफ रुपीज पर डे हो बिझनेस आमी आमच्या सायडींतल्या स्टेटींत दिता। कित्याक तर आमी काम करिना म्हणून हो क्रोर्स ऑफ डेली क्रोर्स ऑफ रुपीज आमी डेली हे दुसऱ्या स्टेटींतल्या फार्मरांक दिता। वखदा आनी अन्न प्रशासनाच्यो संचालक डॉ श्वेता देसाय हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। गुड हेल्थ इज व्हेरी बिग एसेट आनी बरें हेल्थ दवरपा खातीर जे आमी फूड वॉटेवर फूड वी ईट दॅट हॅज टू बी ऑफ गुड क्वॉलिटी। सो बिकॉज आमी जे कितें खातात पळय इट हॅज गॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अ इंडिविज्युअल हेल्थ आनी हेजे खातीर FSSAI Food Safety Standard Authority of India, it is an apex body at the center which frames the several regulations to ensure that the food what we eat is safe and wholesome. So safe म्हणल्यार जे आमी जे खातात once we eat it should not have any ill effect on the body. At the same time it should be wholesome. What is wholesome? जे आमी कितें खातात ताका it should have the nutritious value. सो आमी जे न्यूट्रिशन ते कितें आसता तातूंत प्रोटीन्स आसूं कार्बोहायड्रेट ते कितें मेळपाचें आसा ते इट शूड बी इन द रिक्वायर्ड क्वॉन्टिटी आमकां मेळपाक जाय। अखिल गोय पोल्ट्री आनी ट्रेडर संघटनेचे अध्यक्ष जयकृष्ण नायक हांणी संघटनेविशीं म्हायती दिली। हो जेन्ना आमी मुवमेंट सुरू केलो लास्ट इयर आमी एक असोसिएशन फॉर्म केलें आनी तेन्ना आमकां कळून शिकलें की गोंयान जितलो लायव्ह बर्ड्स येता जे पोल्ट्री रिलेटेड जितलो माल येता तो सगळो आउट ऑफ द स्टेट म्हणजे आमचे नेबरिंग स्टेट आसा लायक महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी इतर। सो आमकांय दिसता की आमचे गोंयकार भुरगे आसा जे बरे बरे डिग्री घेतलेले आसा जावं एग्रीकल्चर फिल्डान गेल्ले आसा जे बाकीचे इतर काही गोष्टींनी ते एक्सपर्ट आसा। सो तेणी हे फिल्डान येवचे जे पोल्ट्री सेक्टर आसा तेणी हेजे फिल्डान येवन हेची म्हायती घेवन आपलो उद्योग सुरू करचो जेणे करून आमचे गोंयकारांक तेजो बेनिफीट मेळटलो। आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव।
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। उत्तर पूर्व भारताच्या उदरगतीत प्रधानमंत्र्यांनी नवे आयाम जोडल्यात। उत्तर भारतातल्या पायाभूत सुविधांच्या उदरगती खातीर मोठ्या प्रमाणात वावर चल्ला। पर्यटनाच्या मळाचेर उत्तर पूर्व भागात सुरू आशिल्ल्या उदरगतीक लागून त्या भागातल्या अर्थव्यवस्थेचेर बरो परिणाम जाला आनी हाचो परिणाम म्हण तरणाट्यांक रोजगार मेळपाक लागला अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी दिल्लीत आयोजित एका कार्यावळीत उलयतना सांगलें। Look east, act east, and this has resulted in phenomenal growth. There has been real focused attention on connectivity, number of airports doubling, waterways I think being 20-fold, so on and so forth. This connectivity has generated interest in the entire nation. I can say from this place that this area is a natural heaven for tourists, and tourism by itself can drive the economic engine of a region. प्रसार माध्यमांनी सकारात्मक भूमिका घेतना फटीच्यो खबरो आणि नकारात्मक खबरांपासून सतर्क रावपाची गरज आसा अशें तांणी प्रसार माध्यमांच्या भूमिकेविशीं उलयतना सांगलें। Interests, partisan interests cannot overtake national interests. I see this happening. I would want and urge media to take a stand on anti-national narratives. I urge the media to take a stand on misinformation and disinformation. I want media to take a stand on comparable growth trajectory of large economies. The disproportionate attention being bestowed by the media on issues that merit only a small attention. विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी आयज सरदार वल्लभभाई पटेल व्याख्यानमाळेंत शासन ह्या विशयाचेर उलोवप केलें। आयसी सेंटर फॉर गव्हर्नन्स ह्या केंद्रान ह्या व्याख्यानमाळेचें आयोजन केलें। सरदार वल्लभभाई पटेल जम्मू काश्मीरच्या मुद्द्याचेर एकवटीत राष्ट्रसंघात वचपाच्या विरोधात आशिल्ले। जुनागड आणि हैदराबाद प्रकरणात लेगीत तांणी विरोध दर्शयल्लो। भारतात आपल्या देशातलो मुद्दो हेर देशांच्या भरवशाचेर सोडप हें तांकां मान्य नाशिल्लें हे अशें विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी ह्या व्याख्यानमाळेंत उलयतना सांगलें। Sadly for all of us and for our nation, his caution was disregarded. मध्य पूर्व देशांत घडपी घडणुको खर चिंतेचें कारण आसा। मध्य पूर्व देशांत घडपी घडणुकांचो सगळ्यांचेरच परिणाम जाता अशें तांणी मुखार सांगलें। Middle East is not opportunity. Middle East is a cause of great concern, deep worry. The conflict is widening. What we saw as a terrorist attack, then the response, then we saw what happened in Gaza, and now you're seeing it in, Lebanon, exchange of between Israel and Iran, the Houthis firing on the Red Sea. This is actually costing us. It's not that somebody is neutral and you benefit. इटलीच्या नौदळाक सायबर संरक्षण हो संरक्षणा खातीरचो नवो वाठार आसा अशें इटली नौदळाचे मुखेली व्हायस एडमिरल आवरेलियो डी कॅरोलिस हांणी सांगलें। ITS केवोर ही इटलीची बोट मुरगांव बंदराचेर आयिल्ले कडेन तांणी पत्रकार परिशदेंत थळाव्या पत्रकारां कडेन उलोवप केलें।
आयज आनी फाल्यां भारत आनी इटलीच्या नौदळां भारतीय महासागरांत द्विपक्षीय नौदळ कवायत जाता। ते खातीर ते 1 ऑक्टोबर सावन गोंयांत आसात। Piracy picked up some years ago, and we must say that up to 2 years ago, there was a significant constant decrease of pirate attacks in this particular area, although there are other areas in the world where the problem is still significant, such as the Gulf of Guinea and the Strait of Malacca. But still, what we have seen happening in the Somali Basin in particular is that with the reduction of flow of commerce through the Red Sea owing to the Houthi threat in the area, most of the shipping has been diverted through the route of the Cape of Good Hope, and this in some way might have fueled again a comeback of piracy in the area, and we have seen the Indian Navy particularly active, and I must say that they are doing an excellent job. And at the end of the day, it's called the Indian Ocean, not by chance. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड आनी कृषी खात्यान तेल ताड लागवडीचें आयोजन केल्लें। शिगांव पाटील फार्मात ही लागवड केली। सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। कृषी खात्याचे उपसंचालक नितीन बखले, शिगांव कुळेचे सरपंच गोविंद शिगांवकर आणि काले पंचायतीचे सरपंच नरेंद्र गांवकर, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेडचे महासंचालक समीर पै, रायकर आणि हेर मानेस हाजीर आशिल्ले। तेल ताडाची लागवड करून उत्पादन घेतल्यार शेतकऱ्यांक लाव जातलो आणि तेल आयात करपाची गरज पडची ना, जाका लागून देशाचे चलनूय वाचतलें अशें सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी सांगलें। एकदा जेन्ना पळय इन्वेस्टमेंट करता आनी एकदा आमी कसलेंय पळय जेन्ना पळय काम करता आनी कॅपिटल इन्वेस्टमेंट करून म्हणा जावं कितें, ते सादारण सहजासहजी 30-35 वर्सां कोण उत्पन्न दिना। एकदा लायतरी 30-35 वर्सां उत्पन्न दिवपी हे प्लांटेशन जें पळय आसा पळय न्ही, आतां आमी आतां विचार करपाक पळय जमल्या सगळ्यांक। काल मुद्दाम करून जेन्ना म्हजे कडेन पळय त्या कार्यक्रमाचो प्रस्ताव येता तेन्ना सांगलें की खंयच्या जाग्यार आमी हें लावपाक शकता, त्या जाग्यार खंय कार्यक्रम जर घेतलो जायत जाल्यार तो कार्यक्रम आमकां अटेंड करपाक थंयचे लागींचे जे पळय कोण शेतकरी आहा इंटरेस्टेड ते शेतकरी येयले जाल्यार बरें जातलें। आतां आमी समज एक 6 जाणांनी थरयलें धरुया हात वयर काडून, तितले 3 जाणां सुद्दां लायले जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता एक व्हडलो अचिवमेंट जातलो। कृषी खात्याचे उपसंचालक नितीन बखले हांणी तेल ताड लागवडीचें म्हत्व सांगलें। तेल ताड जाका आमी ऑयल पामूय म्हणटा, हें एक नगरी पीक आसा आनी आमचे खाद्य तेलाची सुरक्षा ह्या झाडाचेर अवलंबून आसा, ह्या झाडाच्या कल्टिवेशनाचेर अवलंबून आसा। तशेंच केंद्र सरकार ह्या पिकाच्या लागवडी खातीर भरपूर सहाय्य दिता शेतकऱ्यांक आनी ताच्या अंडर आयज हो मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्रायव प्रोग्राम जो आमच्या स्टेटीन जाता, त्या प्रोग्रामाक आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा। तर केंद्र सरकार ह्या पिकावळी खातीर खुबशी मदत दिता शेतकऱ्यांक। 150 झाडां एका हेक्टर एरियान लावपाचें आसता, ते 150 झाडां लावपाक 20,000 जर इंडिजिनस सिडलींग आसत जाल्यार मेळटा आनी 29,000 इम्पोर्टेड झाडां आसत जाल्यार
सरकारचें अनुदान मेळटा. तशेंच 4 वर्सां खातीर ताका मेंटेनन्सा खातीर 42,000 रुपया 52,500 रुपया मेंटेनन्सा खातीर मेळटा. आनी जर तातूंत मदीं आंतरपिळून घेतली जाल्यार सरकार ताका आनी 52,000 रुपया दिता. शेतकार मोहन काकुलो हाणें आपले अनुभव ह्या वेळार सांगले. जवळजवळ सगळी पिकं जी आहेत त्याचा अनुभव मी घेतलेला आहे. कारण जवळजवळ ऊस 40 एकर एरियामध्ये आम्ही जवळजवळ ज्यावेळी 72 साली संजीवनी कारखाना सुरू झाला त्यावेळीपासून ऊस घेतला. त्याच्यानंतर आपले माडाचं उत्पन्न, काजूचं उत्पन्न, सुपारीचं उत्पन्न, इतर सर्व उत्पन्न आम्ही जवळून पाहिलेले आहे. परंतु ज्यावेळी 1999 मध्ये पहिले आम्ही प्लांटेशन केलं. जवळजवळ 6 हेक्टर मध्ये 900 झाडं आणि त्याच्यानंतर 2007 मध्ये आम्ही 900 झाडं अशी 1800 झाडं आम्ही या ऑइल पंप मध्ये आहोत. छत्तीसगडांतल्यान लाल आतंक सोपोवपा खातीर एंटी नक्सल ऑपरेशन सुरू केलां. जातून आतां मेरेन सुरक्षा दळाक नक्षलवाद्यांच्या आड केल्ल्या कारवायेंत मोठ्या प्रमाणात यश मेळ्ळां. ह्या 2024 वर्सा सुरू केल्ल्या कारवायेंत आयज मेरेन 188 नक्षलवादी सोंपले. हालींच दंतेवाडांत जाल्ल्या फारपेटांत सुरक्षा दळाच्या जवानांनी 31 नक्षलवाद्यांक मारून उडयले. ह्या कारवायेंत नक्षलवाद्यां स्वयंचलित हत्यारां जप्त केल्यात. आतां मेरेन 663 नक्षलवाद्यांक अटक केल्यात. नक्षलवाद्यां आड सुरू आशिल्ल्या कारवायेची छत्तीसगढ़ाचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाणी तुस्त केलिया. दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं. और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है. सुरक्षा दळान दंतेवाडात केल्ल्या कारवायेत ज्या 31 माओवाद्यांक सोपयला ती आतां मेरेनची सगळ्यात व्हडली कारवाय आसा अशें बस्तर वाठाराचे पुलीस महासंचालक सुंदर राज पी हांणी सांगलें. दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और पेट्रोल नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का सूचना के आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के डीआरजी टीम साथ में STF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे. अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सवेरे लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी एवं पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी. मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर की गई थे. आणि आता वचूया मखरोत्सवाकडे. नवरात्रांत गोंयांत फोंडे म्हालांतल्या देवळांत मखरोत्सव जाता. देवीची मुर्ती मखरांत बसोवन धुलयतात. मखरोत्सवा खातीर गोंयभरांतले भावीक देवळांनी वचून देवीचें दर्शन घेतात. आयज पळोवया मडकयच्या नवदुर्गा देवीचो मखरोत्सव. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां.
आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. बंजारा समाजाक काँग्रेस पक्ष सदांच मुखेल प्रवाहाच्यान पयस दवरपाक पळयता. प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्रांतल्या कार्यावळीत काँग्रेस पक्षाचेर केले आरोप. वाशी आनी ठाण्यात उदरगतीच्या कामाचो केलो शुभारंभ आनी लोकार्पण. हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज जालें मतदान. मतदारांनी 1031 उमेदवारांचो राजकीय फुडार ईव्हीएम मशिनांत केलो बंद. कोंबडी पालन क्षेत्रात नवे उद्योजक तयार करपा हेतान अखिल गोंय पोल्ट्री फार्मर्स संघटनेन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय येवजणे खाला आयोजित कार्यावळीचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. शिगांव पाटील फार्मात गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड आनी कृषी खात्यान तेल ताड लागवड कार्यावळीचे केलें आयोजन. छत्तीसगडातल्या बस्तर वाठारात सुरू आसा नक्षलवाद्यां आड कारवाय. ह्या वर्सा आतां मेरेन 188 नक्षलवाद्यांक सोंपोवपाक सुरक्षा दळाक मेळ्ळें यश. आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुमी भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुमी पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.